म्हाका सजमाना खंयच्या टिका करपाचें स्कोप ना म्हणटा कॅरेट एंड स्टिक कितें ऑपोजिट लिडराक मागीर एक गजाल रेजिनाल्डा प्रॉब्लेम आहा म्हाका खबर ना, ऑपोजिशन तू लिडर शेत- नो नो तू शेत लायनाय वो तू घेयनाय असतो नो नो मागे एक गजाल आमी घेताय आमी शेत लायना तू घेताय मरे तू घेताय One तू second. तू स्कीम घेताय हुंयच्यो तू ज्यो ह्यो स्किमी आहा त्यो घेताय बेनिफिट घेताय स्कीम आमी पयलीं सांगता इट इज ना नॉट ना न्यू पूण घेताय But न्हू new scheme तुका केन्ना अवॉर्ड काडटा? केला तुका अवॉर्ड केला केला केन्ना मातशें डिफरन्सीस केला बरें मागे एक गजाल केलें, सांग किरण बाब केलें. हो जो हांव नाल्यार रिफॉर्माचो हांव प्रश्न आहा रिफॉर्माचो जो प्रश्न आसा तुम्ही सिरियसली पळयतात की एडमिनिस्ट्रेटिवली तरी सुरवातीक ह्या सेक्टरा भितर रिफॉर्म करपाचे एग्रीकल्चर जावं हॉर्टिकल्चर जावं आणि मागीर मुखार वचून एक्चुअली ग्राउंडाचे रिझल्ट्स काडपाचे इज दीस द फोकस ऑफ द ना गव्हर्नमेंट सारको सारको आहा कित्याक आमी तुमी जे कितें म्हणटात न्हू इवन तो म्हणटा हांवें पयलीं सांगलें ते ना आमी एक्चुअल आमी सुद्दां आतां हांव तुका हॉर्टिकल्चरा वरसून जर सांगचें कित्याक अग्रिकल्चर एक वास्ट डिपार्टमेंट CM चलयता आमी आतां सुद्दां एक टार्गेट दवरल्या हॉर्टिकल्चराची की हे फावटी आमी 200 टना वयरसून 1000 व्हरतले जो हायब्रीड कांदो येता आमच्या गोंयांत बरे पैकी जावंक शकता हो कांदो आमी एटलीस्ट एक 500 टन तरी पिकयतले कित्याक गोंया भितर गोंयच्या हितून हय बरी पैकी चिली जाता तो सांगता तो काणकोणा बी भरपूर चिली जाता आतां आमी कितें हांव आत्तां तूं हांगासर येवच्या पयलीं म्हज्या हॉर्टिकल्चरान 10 मिनटांक गेलो हांवें म्हज्या डायरेक्ट हेका MDक सांगलां की येता ते कांय दिसांनी आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज दौरे करया कॉन्स्टिट्युएन्सी थंयसरल्या आमदाराक थंयसरल्या मिनिस्टराक घेवन शेतकाऱ्यांक आफोवन आमच्यो ज्यो येवजण्यो आमी 1 लाख मेरेन डायरेक्ट एक आमी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग केल्लो आहा सद्या बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एलोंग विथ कल्टिवेटर भाटकार न्हू कित्याक भाटकार मागीर स्वता येता भाटकार कोमनीदात हय कल्टिवेटर आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप हांच्यानी मेळून सेल्फ हेल्प ग्रुप कित्याक लोक म्हणटा आमकां कामेरे मानाय मेळना म्हणटकूच सेल्फ हेल्प ग्रुपान ते काम करूं येता सेल्फ हेल्प ग्रुप कल्टिवेटर आनी हॉर्टिकल्चराचो कसलोच रोल आसचो ना फक्त सुपरविजन आसतलें आमी तांकां बियो दितले आमी तांकां सारें दितले प्लस तांकां फेन्सिंग घालपाक किंवा पंप घालपाक आणि तुम्ही ती भाजी घेतले हय आमी ती भाजी न्हू हे पंप बीम घालपाक आमी सगळें करपाक लागून त्यांची साधन सुविधा करपाक लागून आमी 1 लाख मेरेन तांकां दितले आनी ती कशी अग्रिकल्चर मागीर दिता सबसिडी आमी डायरेक्टली तूं शॉपा वयले हाड कोटेशन हाड पयशे व्हर आमी एक शॉपार थोडेशे जसे काल सीएम उलयला की आपण डायरेक्ट सुरवातीक तांकां विश्वास दवरपाक शकता हय हय डायरेक्ट आमी दितले कित्याक ती सबसिडीक लोकां कडेन पयशे आसना पयले पयशे घालपाक 50,000 60,000 घालपाक आसना अप टू 1 लाख मेरेन आमी हेल्प करतले हॉर्टिकल्चराच्या थ्रू बाकीच्यो गव्हर्मेंटाच्यो शेतकी खात्याच्यो स्किमी आहा त्यो वेगळे तरेन पण किरण कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाची गजाल म्हाका दिसता दिगंबर कामतेचे सेकंड बजेटान आशिल्ली इफ आय एम नॉट मिस्टेकन सेकंड बजेट ऑफ दिगंबर कामत प्रपोज दिस आयडिया ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जो ह्यो गजाली येतल्यो एक सांगू हांव हे जे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग दिसता सक्सेसफुल जाले ना नो नो आतां सक्सेसफुल जातले कांय कित्याक गजाली अशें कितें बदल केला काँग्रेस सरकार माहीर आसलो खाली बजेटान अनाउन्स करपाकूच माहीर आसलो आमी प्रत्यक्षान काम करपाक माहीर आहा आतां तुका सांगता दुसरें आतां देव कंटिन्यू करता दुसरो हो 1 लाख मेरेन दितलो म्हटलं दुसरो आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक एक बरे तरेन उमेदीन काम करचें म्हणून एक 10,000 दितले जी स्कुलां आपल्या प्रांगणान म्हणजे आपल्या स्कुलाच्या 500 मीटर स्क्वेअर जाग्यान भुरग्यांक घेवन भाजी लायतली तांकां आमी एक 10,000 दितले म्हणजे भुरग्यांक तेजी मोग आवड लागची भाजी आमकां दिवं ना दिवं आमी तो येना पूण ह्या लोकांक सुद्दां आमी वृत्ती कल्टिवेट करपा खातीर कल्टिवेट ह्या लोकांक सुद्दां आमी मार्केटिंग म्हणजे आमच्या थ्रू दितले बाकीचे तेंच्यांनी जाय जाल्यार भायरूय विकूं येता ताजेर बंधन आसचें ना आतां दुसरें कितें विचारीत म्हाका दुसरी गजाल मुद्दा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचो जो मुद्दो आसा हांव येता कारण तुमी तुमची सरकारा भितर केल्ली ना इट इज सेकंड बजेट ऑफ दिगंबर कामत अँड इट फेल्ड and now they are again saying की आम्ही हॉर्टिकल्चर भितर करतात आणि we will make it profitable that is their thing Digambar was there the thing started moving it has reached that's what I'm saying now it has reached a stage where it failed it failed it did not yield any result no it yielded कोण मुखारच आयला ना घेवपाक one second मुखार येऊ ना कित्याक that time awareness was not so much आता मायनिंग बॅन जालें म्हूण लोक मातशे एग्रीकल्चराक गेले कोण गेले ते गेले तुका ते खबर आहा हाल मायनिंग स्टार्ट जाता पोत्तून देंवता ते गेले कित्याक ती चड म्हालाई आहा न्ही आतां काम ना म्हण थिंग पावले ते सो लेट अस नॉट टेक क्रेडिट फॉर इट गोंयचे शेतकार मायनिंगा फाटल्यान मलाईक लागून धांवता कितें म्हणपाचें आहा इजी मनी गोंयच्या शेतकाऱ्यांक कितें इजी मनी खंयचो शेतकार न्ही हांव देखून आनी तूं आलेश बाब, इजी पयशे मेळटा जाल्यार तूं आमी कितें म्हणटा मायनिंग मायनिंग ना म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग सक्सेसफुल जातलें कितें मायनिंग ना म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग सक्सेसफुल जाता तुमच्या टायमार जालें नाशिल्लें ऑफकोर्स आयक सांगता कॉन्ट्रॅक्ट मायनिंग जर तर हाल स्टार्ट जालें हाफ द पीपल वील गो आउट फ्रॉम देयर बट फॉर दॅट दॅट्स वाय दॅट इज वाय ही गजाल पडटा तुका नो 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 पळय प्रमोद बाब कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें म्हणून जायना प्रत्यक्षान आमी सांगलें न्हू ग्राउंड रिएलिटीन आमी ते करपाची गरज आहा आयज आमी एक न्यू अमेंडमेंट हाडलेले आहा बिल अमेंडमेंट हाडलेले रेन रेव्हेन्यू हेचे बोर्डाचे त्या संदर्भान जो शेतकार शेत पडींग सांडटलो ते
सजमा तेणी 3 वर्सां वयर दवरले जाल्यार सरकार ते रिटर्न घेतलो. म्हणजे आमचो हिशोब कितें आहा, ज्यो टेनन्सी केशी चलता, कुळ आनी मुणकार हे सगळे सोडून जे शेत बेश्टे पडींग पडलेले आहा ह्या भाटकारा कडसून वो त्या लँड ओनरा कडसून तेणीन ते कायदेशीर एग्रीमेंट करप, जो 5 वर्सांचो केलो, 3 वर्सांचो केलो, जो तेका कितें आहा ते तुमी अंडरस्टँडींग जावन तुमी कितें पे करात, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान तो एग्रीमेंट रजिस्टर करा 100 रुपयाच्या पेपराचेर. आणि त्याच्या उपरांत जो सजमा तेजो 5 वर्सांनी कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो जाल्यार तो तेजो टेनंट बी जावचो ना. म्हणजे एक भाटकारांक जो भंय आसलो, भाटकार शेत दिनासतना पाड सांडटा थंय, आपुणूय करिना आनी दुसऱ्याक करूंक दिना, कितें ना अशें मदीं जाल्लें आहा. 2-3 वर्सां शेत रोवंक लागलो आनी मागीर ते शेत काडून केशी घातल्यो. आतां हेच्या फुडें ह्यो केशी घालपाक मेळच्यो ना, तेका लागून पडींग जमीन उरपाचो फुडेराक हें ना, संभावना ना. जाल्यार आमी तरी, हांव तुका सांगता, हॉर्टिकल्चर हांव सुद्दां, म्हाका फाल्यां जमीन बरी मेळत, आमी सुद्दां रोवपाक रेडी आहा. आमचो स्टाफ घालून, आमचे लोक घालून आमी रोवपाक रेडी आहा. वो हेच तुका सांगले कशें सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवया, बायलां काम करपाक रेडी आहा. तांकां जर बेनिफीट ही आयडिया बरी ना. गव्हर्मेंट इज सेइंग की जर लोक रोयना जाल्यार वी विल गेट इनटू इट. किरण बाब सांगता की हॉर्टिकल्चर स्वता करपा तयार आहा. लेट्स लुक एट इट 5 years back. 5 years back हें जर तर म्हणलें हाफ लोक तुजे कोण जातालो, कित्याक लोक कितें म्हणटाले आपणाक शेत व्हरोंक सोदताय म्हणे. ना ना, आमी शेत व्हरोंक सोदना, आमी शेत व्हरोंक सोदना, लोकांनी लावनी ना जाल्यार भाड्याक तरी दिया. 1 second, you are going jumping to conclusion. Don't jump to conclusion. Coming to the point. See, that time concept of contract farming was just going to be introduced. आमगे गोंयांत इले स्लो आहा लोक टू अंडरस्टँड व्हॉट इज कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग. नाव लेट अस म्हजो आर्ग्युमेंट आसा तुका रिस्पॉन्स मेळनाशिल्लो. ना ना, response, that's why now what has happened, it has reached a stage, that's what I'm telling you, we have reached a stage where people have little bit attracted towards agriculture. Now we have to keep them. I have raised the point, mining has started zaले also. He's saying they are giving them adequate push. One second. Now once mining starts, we have to see that those people don't go back. They remain there. So for that, for that should be our focus. Good, we have reached a stage. Let us suppose. Now you are saying let us take jump from second. there. Let's suppose what I'm speaking is nonsense. Let's suppose what I'm speaking is nonsense. But let us suppose it happens. And pottun agriculture they only. Salary from 53 it will go to 43 to 23. Now 53 lakh tons was the production. It went to, now it is 43. It will go down below. Ultimately our result will not be there. So therefore I am strictly on one thing. And second, contract farming जालें. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जर तूं जर लोकांक सांगलेलें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग दिना आसतना तुगे लँड तूं रोयना जाल्यार तुगे वत्त म्हणून, अरे बाबा एक इश्यू जातालो तयार. ना ना, इश्यू जावपाचोच ना. आमी सोल्युशन काडूनच केल्ले आहा न्हू, आमी बेश्टे करना. बरें, तुमी जो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हाडलेलो म्हणटा आनी प्रमोद बाबान तुका 2-3 ना म्हटले, तो चल्लो ना. कारण लोक काँग्रेसीन कितें सांगले की फकाणां धरताले आनी भारतीय जनता पार्टी जे सांगता न्हू ते करतले. सिरियसली विश्वास. वन सेकंड तूं उलोवपाक बरें सत्तें आनी लोकांक आयकपाक बरें दिसना न्ही, कित्याक तुमी जायती जालो न्हय आसतना न्यू ग्रुप स्विच रे मागीर ते यू टर्न स्टार्ट. म्हाका एक गजाल सांग. नाव दिस इज समथींग वियर्ड. म्हाका एक प्रश्न विचारतना वायट दिसता. एग्रीकल्चर हे अशें सेक्टर जातूं भितर गोंया भितर तरी आमी केन्नाय स्कँडलां म्हणटा तो प्रकार आयकलो नाशिल्लो. काल तोयी जालो असेंब्ली भितर. चीफ मिनिस्टरान उबो रावन सांगलें की आपूण एंटी करप्शन ब्युरो कडेन तुमगे ती पावर टिलराची स्कॅमाची केस दिता. कितें आलेश बाब, कुडतरी आनी नुव्या एलिगेशन डायरेक्ट आसा. सीएम म्हणटा इन्व्हेस्टिगेट करता. एग्रीकल्चरा भितर कसली स्कॅम? सीएम म्हाका दिसता इल्लोसो ओवरबोर्ड गेला, इतलो बाश सीएम गेला. फर्स्ट हांव तुका सांगूं सोदितां की जेन्ना हार्वेस्टिंग कॉमर्स केल्लें, हांवें कॉमर्स केलें 7 वर्सां जालें. मुजेर आनी नुवें सोसायटीचेर केलें तेणें. नुवें म्हळ्यार कोण, विल्फ्रेड आसा, तो कोणाचेर बसपा आहा म्हूण तेजेर आरोप केल्या. आनी हांव कित्याक ऑपोजिशन सीएमा गेलो. आतां पॉयंटाचेर या, लेट्स कम टू द पॉयंट. आय एम इन कुडतरी. हांव बरो व्हडलो भाटकार आनी म्हाका लोकांच्या शेतांचेर पयशे खावपाक इतलो लो वचपाक गरज ना. बट सीएम पळय आहा तो इतलो बाश गेलो. आनी हांव आनी एक गोश्ट सांगता, हांव जेन्ना मिशीन घेयल्ली तेदोन हे तुगे ऑपोजिशन आतां रुलींग आहाय ते मिनिस्टर आमदार आहले, तेंगे शेत पासून हांव लिवतालो. आनी तेंक जर दिसतालें की हांव पयशे करता म्हूण, आनी आतां देखून सीएमा दिसता तेगे एकूय आमदारा सांग एक 5 मिशीन घे आनी तेगे आमदारा पयशे कर म्हूण सांग. एक मिनिट काबार जालें ना. हांव आयक एक मिनिट. हांव जेन्ना हांवें कॉमर्स केल्लें तेदोन हांव 5,000 फार्मर 6,000 फार्मरांगे शेत लिवतालो. हांव तुका पार्सेकाराक कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगता. कुडतोरसान पार्सेकाराक कॉन्स्टिट्युएन्सी मोर देन 80 किलोमिटर्स. हांव ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट घेवन आसलोलो. शेतान रोंबोलें
शेतांत काडपा देखून 10,000 पडटाले हांव 10,000 पासून घेवन आसलो आय वॉज टोटली फॉर शेतकार तू सोडून कित्याक गेलो तू हाऊस सोडून कित्याक गेलो तू थंय रावन सांग व्हेरी गुड पॉइंट तू पिकार कित्याक जालो? हांव पिकार जालो काय सांगनाले करून मरे करून इन्क्वायरी करून तुका कितें आहा 1 सेकंड अरे तू म्हाका उलोवपा बरें, तेक quickly. इन्क्वायरी कोण नाका तेक इन्क्वायरी कोणी ऐक सांगता, प्रमोद सीबीआय बाब. कोणी नाही, नाही, प्रमोद बाब. अनेक सांग तुका तेने इतू प्रमोद इन्क्वायरी बाब केले खंयच्या तरी आमदारान हो डिमांड केला बरोबर. सीएमान हे डायरेक्ट काडूंक ना खंयच्या बरोबर, तरी CM आमदारान apply करताना मिकी सांगला. भाशोकन डिमांड घातलेलो आहा की हेजेर कितें कितें चौकशी करची मी काय आमदार न्हय तो. आमदार नुवेचो आमदार तर बरें, तेणेन चालेल ताजो उत्तर दिला उत्तर दिवप हे सीएमाचे एज अ मिनिस्टर म्हणून काम तुका कित्याक चाळोवपाक जाय म्हाका साडोवपाक गरज ना कितें जाल्लें आहा करप्शन जाल्लें आहा हितून नो म्हाका एक एकूच सांग करप्शन जाल्लें आहा सीएम जांग जाल्यार तू कित्याक भियाताय? हांव काय जायना क्विकली फायनल वेळ सीएम संपला. क्वेश्चन ना सीएमान कितली जाणांचे आरोप केले तितू कितले जाणांगे लॉजिकल हँडाचे बरें, वाला म्हाका मायनिंग आलेख- स्कॅम आलेख 32,000 crores म्हाका म्हणटालो. इतलें सांग. मायनिंग आलेख सायडीक बाब, मायनिंग म्हाका सायडीक इतलें दवर सांग. हेजेर Are you तुवें करूंक ना open for मरे probe? तुवें I स्कॅम am करूंक ना जाल्यार open for whatever probe CM wants, but if CM doesn't come to his logical, what I should do? बरं नेक्स्ट असेंब्ली यू वॉन्ट क्लिअर कट थिंग ऑन दिस की आपल्याला स्कॅम झाले काय ना Yes, आणि यू आर ओपन टू फेस इट इन द I am असेंब्ली. open to face it anywhere. ओके चल मागे दिसता इतल्याचेर आमी रावतात एक जो कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू जाल्लो काल एग्रीकल्चराचो बाकी सगळी बरी पॉझिटिव्ह गजाल जाल्ल्यो त्याही इश्यूचो म्हाका दिसता हांगा आले शोभान सांगला फुडले असेंब्ली भितर जाय जाल्यार सरकारान रिपोर्ट दवरचो टेबलाचेर आय एम रेडी टू फेस इट म्हणून Yes. किरण बाब तूं आयलो कारण तुका खबर आहा हॉर्टिकल्चराची सगळी गजाली आणि तू एग्रीकल्चराची बरी खबर आहा इतली बरे विशय मांडला म्हाका खूप पॉझिटिव्ह जाली चर्चा थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार.